Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सरकाराचो कांयच आधार जाल्लो ना म्हूण शेतकार सुटके झुजारी सांगता. जबाबदार परिकरण म्हाका सांगले हे आणि ते सबन अशें बांदाया. माझे कितले केळी गेले आणि कितले कवाटे गेले ते तांकां सगळे दिल्ले आणि सगळे पास जाल्ले, पण तेंच्यांनी अजून काय मध्ये काय करूंक ना. सरकारा कडच्यो एक एक अटी पळयल्यार हातार पयशे पडपाचे ना. दुधाचो सपोर्ट प्रायस मेळ्ळा ते पयशे काडून खंय शेताक घाल्या. आणि बायचो बी जर काय झालो न्हू तो ते इंजिनियर बी एस्टिमेट बी काय केल्यानी, पण ते काय अजून येवंक ना. ते म्हणाले तुम्ही दुरुस्त करा मागीर आमी दितो. पण आमी जर दुरुस्ती करूंक जर गेलो जाल्यार हेंच्या कडेन आमी कित्याक वयतलो तूं. परत माझो ट्रॅक्टर हो पाणयान ह्या जाल्लो न्हू. ते म्हणतात ह्या कर ठिबकाचा ट्रॅक्टर आता कोटेशन हाड. कोटेशन खंयसून हाडूंक मी आता हे काय कोटेशन बश्टा दिवचें ना न्हू. जर आमी जर कोटेशन हाडून गेलो जाल्यार हे डिलर आहा ते कोटेशन पयशे घेतले तशें दिवचे ना. त्याच प्रमाणे तुका आता ती गोराची खावड माझी इतकी ह्या जाली, पण ते खावडीचा बी काही घेवंक ना. ते शेताचं माझं आता इतकें लुकसाण जालां. भात मी 45 क्विंटल गव्हर्नमेंटाक भात घाली, पण त्या भाताचा कांयच ना. भात शपथ गेला अंदू कांयच घालूंक ना. ती लुकसाण भरपाय ना. परत पहिल्या वर्साची माझी सबसिडी 9,000 रुपये सेक्शन झाली सांगली, म्हटलं ते अजून ना. आणि एफर्ट कशी केला तुम्ही शेती खंयच्यान पयशे हाडले? पैसे ते मगे लास्ट आमकां दुधाचे पैसे येयले न्हू. तेचेर मी आता गोराची खावड हाडली आणि ह्या ट्रॅक्टरचा खर्च केलो हो. ते आमकां गव्हर्नमेंटाचे येतात न्हू. ते तेचेर सपोर्ट प्रायज कितल्या म्हयन्यांनी आलो तो खूब 9 महिने जाले तरी. सरकाराच्यो फक्त पोक्यो फटाश्यो आधाराच्या नांवान शेतकाराच्या तोंडाक पाना. बाब CMान सांगलेले, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब कवळेकरान सांगलेले की तुमकां जर शेतकी निधीतलो तुमकां लुकसाण कितली जाली तर 1 लाख आसात तर तुमकां ते 2 लाख करून दिता म्हणून सांगले. पण ते जेंचे कोण चड जाल्लेले आहा ताका चड मेळटले अशें एक आश्वासन दिल्लें. आयज वर्स जालें लोक फक्त वाट पळयतात ते पयशे येतले काय म्हणून. आणि आयज लोक ह्या टायमार शेती करतात ते कित्याक लागून करता? फक्त कोरोनाक लागून घरान आसत लोक. आणि घरान करतले कितें तर चल शेत तरी करुया. इब्राहिमपूरचे जे शेतकार आहा केळीचे उत्पादक जावं आनी खंयचे शेताचे ते वाट पळयतात ते सरकाराचे कितें निधी मेळटा काय म्हणून. भरपायेचो एकूच हप्तो मेळ्ळो, परत आनी पत्तो ना. तेतुले एक हप्तो आमकां तो मेळ्ळो, पण बाकीचे पयशे काय आमकां दिवंक ना. तर सरकारान ते आमकां मेळोवन दिवपाचें अशी आमची इच्छा आसा. आणि हेच्या फुडें सरकारान जास्तीत जास्त लोकांक कळोवपाचें की तिळाचें पाणी सोडटना बरीचशी लुकसाण जाली, हेच्या फुडें तशी जावची न्हू हीच आमची इच्छा. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी.